आम्ही पळयतात की फाटल्या कांय वर्सांपासून कोकण रेल्वेची पावलां मारल्यात। पूण एक गजाल आसा की जे रेल्वे आसा ते रेल्वेचे भोवतणचो वाठार आणि रेल्वे जी आसा ती निवळ दवरपूय आमची सगळ्यांची जापसालदारकी आसा। आणि म्हणून हो रेल्वेच्या भोवतणचो जो एरिया आसा म्हणजे खूब फावटी कितें जाता की रेल्वे लेट जाली, रेल्वेन कितें तरी संडास सारको ना, रेल्वे नाल्यार आनी कितें क्लिनलीनेस ना जाल्यार हालीं ट्विटराचेर वचून रोखडेच लोक ट्वीट करतात, एड तुमकां टॅग करतात आनी तुमकां ती मेसेज पावता। आणि म्हणून लोकांची काही सजेशनां आसात, लोकांचें म्हणणें आसा की हो येवटेंचो वाठार जो आसा तो सगळो क्लीन उरपाक जाय, निवळ उरपाक जाय। जीच गजाल खरें म्हणजे आतां चेअरपर्सनांनी सगळ्यांच्या मुखार दवरलेली आसा। हांव सांगपाक सोदतां की हे क्लिनलीनेस जो आसा, रेल्वे भोवतणचो एरिया क्लीन दवरपाच्या नदरेंतल्यान जें कितें करप शक्य आसा तें डेफिनेटली करतलो हांव चेअरपर्सनाक हें सांगपाक सोदतां। कारण ही सगळ्यांनी मिळून जर करत जाल्यार ही आमची एका अर्थान आमची सगळ्यांची शान आसा अशें म्हणूया आमी कोकण रेल्वे ती बऱ्या पद्दतीन रावपाक शकतली। आयज केंद्र सरकार जो आसा तो रेल्वे कडेन खूब सिरियसली काम करता आसतना आमी सगळे जाण पळयतात। पयलीं जेन्ना बजेट पास जालें त्या बजेटा भितर सुद्दां रेल्वेच्या कामा खातीर म्हणून सेंट्रल गव्हर्नमेंटान बजेटा भितर वेगवेगळी प्रपोजलां दवरलेली आसात। आणि हे करता आसतना सामान्य जो पॅसेंजर आसा या सामान्य पॅसेंजराक दोळ्या मुखार दवरून ही सगळी प्रपोजलां आसात। Nevertheless, let me here as a chairperson of Margao just touch upon something. Now, as all of you all have seen, this is a road or this is a facility which is provided by the Konkan Railway, which shall give immediate access to the city. At least there it was almost, people had to go around to enter the city, but here you would be entering the city whereby everything is within walking distance. And when we enter the city, I think the encroachment which has happened along this pavement or along this platform, I think that is something which needs to be taken note of, and I think it will be the responsibility of the municipality that the access roads are kept clean of such encroachments. What platform will do is that it will create a direct access to the city. So we value the support that you have extended to Konkan Railway. In fact, the Honorable MP has been kind enough to spare around 2.6 crores for development of amenities at our station. The very platform you will stand by the next year, we'll have covered shelters here, again thanks to the Honorable MP. त्यांच्यानी एक रिक्वेस्ट केल्लो म्हाका राज्यसभा फंडांतल्यान म्हाका बी कितें स्पॉन्सरशीप कर म्हणून, आनी आय हॅव एग्रीड ते करपा खातीर। तांकां सांगलां की प्रपोजल दियात कितें आसा तें हांव करता म्हणून। सगळे